हांव सावड्डेचो सरपंच संदीप पावसकार उलयतां। आतांच तुमी सगळें पळयलां आसतलें, कित्याक आतां जे सिच्युएशन गोंयांत आयलां आनी आमी सगळ्यांक सांगलां घरांतल्यान भायर सरनाका। सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता सरपंच ह्या नात्यान, तशेंच आमचे लोकल भुरगे हेंच्या नात्यान आमी जें कितें तुमकां ग्रॉसरी जाय ते सगळे आमी स्टोर केल्ले आसा। आमचे कडेन सगळो गुदावान पाविल्लो आसा आमच्या, आज रातचोय उरलेलोय पावतलो। सो आमी पॅकिंगूय चालू केलां आनी फालच्यान आमी डोर टू डोर सर्वीस सगळे लोकांक दिवपाक चालू करतले। सो लोकां कडेन म्हाका इतलेंच अपील आसा, सावड्डेच्या फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडेन तुमी ह्या लॉकआउटाक फूल सपोर्ट दियात, कोणूच घरांतल्यान भायर सरनाका। कित्याक हो एक असो डिसीज आयला, तेका जर आमी मात करतले जाल्यार आमी घरान रावन मात करपाक शकता। सो जी तुमकां फॅसिलिटी जाय, जे ग्रॉसरीज जाय, इवन तुमकां जे वेजिटेबल जाय त्यो आमी तुमकां डोर टू डोर घराच्या दारा पर्यंत पावयतले। सो कोणीच पॅनीक न जावचें, आपल्या घरान बिंदास रावचें आनी तुमची बेजीक नेसेसिटी कितें आसा ते आमचे वॉलंटियरी आमी दवरिल्ले आसा, तेय तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान हेल्प करतले। तांकां फोन करा, वॉलंटियराचे नंबर आमी धाडटा, तातूंतल्यान तुमी तांकां सांगात मेडिसीन म्हणात आनी कितें ह्यो तुमचे तर दारा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले। आनी फूड म्हणात, ग्रॉसरी आयटम तशेंच तांदूळ हे सगळे आमी पॅक करून रेडी जाल्ले आसा। फालच्यान आमी डोर टू डोर डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागतले। तुमचे कितें रिक्वायरमेंट आसा तशेंच तुमकां फिशूय आमी अवेलेबल करपाक ताजेंय परमिशन गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतिल्लें आसा। आनी फिशाची गाडी ही डोर टू डोर भोंवतली। आमी कोणाकूच पॅनीक जावपाक गरज ना, आपूण कितें ऑर्डर दिवपाक कोणा कडेन दितलो, आमी तुमच्या दारान येतले तेन्ना तुमी ऑर्डर दियात आनी चड खंयच भायर सरनाकात, घरान रावात। हें म्हाजें स्पेशल सगळे सावड्डेच्या सगळे लोकांक एक अपील आसा आनी रिक्वेस्ट आसा। ह्या 14 दिसाचो जो 14 तारीख म्हटल्यार जो आमचो लॉकडावन पिरियड आसा, तातूंत तुमी खंयच भायर सरनाका। जी कितें तुमची नेसेसिटी आसतली, जी कितें तुमची गरज आसतली ती तुमच्या दारा पर्यंत पावोवपाचो आमचो, तशेंच आमच्या आमदाराचे दीपक पावसकार जो गोंयचो मिनिस्टर आसा ताच्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां पर्यंत 100% पावोवपाचो प्रयत्न करतले। लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही। हय, आमी तुमी हांगसर विजीट दिली। हे सावड्डे मतदारसंघाक 7 पंचायती येता। आमी सावड्डे मतदारसंघा खातीर 7 पंचायती खातीर चडशें आमी गव्हर्मेंटान जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान डिसिजन दिलां 21 दिसाचें, आनी तें म्हटल्यार आमी होम डिलिव्हरी दिवपाचें। कारण दुकानां समज आतां सरकारान दिलां परमिशन 24 वर दुकानां उगडी करा, क्रावड करनाका, थोडे वचोन दुकानांतल्यान जे दैनंदीन जिवनाक जी ग्रोसरी जाय, जे फूड जाय तें व्हरपा खातीर। पूण आमी आमचे जे वॉलंटियर रजिस्टर जाल्या, सगळ्या पंचायतींतले पंच रजिस्टर जाल्या, बाकीचे कोण समाजकार्य आसा करपी तांकांय आमी रजिस्टर करून घेतल्या डेप्युटी हेतूर आमच्या पुलीस स्टेशनार। तेन्ना हे जे आसा वॉलंटियर हे जे सामान आमी एक होलसेलर आमी अरेंज केला, होलसेलर ताका आमी जें कितें दैनंदीन जिवनाक जें ग्रॉसरी लागता ती त्यांनी आमकां सप्लाय केल्या। मोठ्या क्वॉन्टिटीन त्यांनी सप्लाय केल्ली आसा। आमी ते 500ची आनी 1000ची पॅकिंग करून आमी लोकां कडेन पावोवपाचो फालच्यान स्टार्ट करतले, म्हणजे आज सांजचे नाल्यार फाल्यां सकाळच्यान स्टार्ट जातले। तशेंच बागायतदारान आमकां त्यांनी 600 रुपयाची आनी 1000 रुपयाची पॅकेटी करून आमकां आयज धाडटा म्हटल्यार डिलिव्हरी दिता म्हटल्यार ती आमी सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट करपाचो प्रयत्न करतले। जाता तशें म्हणजे सगळ्यांत लोकांक त्रास जावपा जायना। हे 21 दीस, आयज 6वो दीस ना रे, आयज 6वो दीस, तेन्ना हे लॉकडावन जें आसा हेका 100% सक्सेस जावपा जाय, जाल्यारच कित्याक हो जो कोरोना वायरस जो आसा आनी एक खरेंच म्हणजे विचार करना, म्हणजे विचार करपा नासले हे एक दुयेंस जाल्लें आसा। आनी हेका सपोर्ट म्हणल्यार तो स्टे होम, घरा कडेन रावनच आमी हेजेर जैत मेळोवंक शकता। आनी आमी भारत देश हो ह्या कोरोना वायरसाचेर आमी सामकें म्हणजे मात करतले। आनी हो चडांत हे दुयेंस म्हणजे कमीत म्हणजे हे दुयेंस ना करपाचो प्रयत्न आमी सगळ्यांनी म्हणजे सगळ्या नागरिकांनी एकठांय करपा जाय। त्या प्रमाणे आतां प्रत्येक लोकप्रतिनिधी, प्रत्येक लोकांनी ही अशी म्हणजे जबाबदारी घेवपा जाय आनी लोकां कडेन हे जे दैनंदीन जिवनाचे जे फूड आसा ते लोकां कडेन टायमार पावपा जाय। आतां थोडो विशय डेली वेजीस लेबराचो आसा। हे लेबराक म्हाज्या मतदारसंघाक भायले लेबर कित्याक मायनींग चलता, हांगा विविध तरेचे कॉरीचें काम चलता, प्लांट चलता, म्हणजे विविध इंडस्ट्री आसा। भायले डेली वेजीस लेबर खूब आसुल्ले आमी आयडेंटिफाय केल्या।
डेप्युटी कलेक्टरा हेजी म्हायती दिल्या आनी तांकां आमचे एक सेजागो हांगसर मायन आसा कोळ्ळी, थंय टॉयलेट बाथरूम थोडी फार रावपाची सोय आसा. त्या कारणान अशे जे लोक भायल्या राज्यांतले आमच्या मतदारसंघाक भोंवतात तांकां आमी आमचे व्हॉलंटियर पळयता आनी तांकां आपयता आनी तांकां थंय व्हरता. थंय तेंच्या जेवणाचें जें कितें रोटी चावल कितें आसा तांदूळ तें तांकां थंय मेळटा. थंय जेवणाची आमी वेवस्था केल्ली आसा, म्हणजे सरकारान आमच्या गोंय सरकारान केल्ली आसा. आमी सद्या हें चालू आसा, पूण म्हाजे प्रयत्न आसा हेंकां आमी हांगसर कितले दवरतले. हेंकां एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतलो आनी उलयला हांव, म्हणजे ट्रेन एक दीस स्टार्ट करून गोंयच्यान जे खंय दुसऱ्या राज्याक हे डेली वेजीस लेबर हांगा गोंयाक आसा तांकां आपल्या घरा कडेन धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी एक थोड्याच म्हणजे फुडल्या विकाक हो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हे प्रयत्ना प्रमाणे आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे रेल्वे डिविजनाचें आमी परमिशन घेवपा जाय आनी गोंयकाराक म्हणजे आमी सगळ्यांनी एकमेकाक हेल्प करपा जाय, जाल्यारच हेजेर आमी सक्सेस जातले. हें जें लॉकडावन जें आसा 21 दिसाचें हें 100% लॉकडावन जावपा जाय. पूण आमी फाटल्या दिसांनी किराणे दुकान ओपन करपा दिलें 24 वरां. प्रत्येक किराणे शॉपांनी एक प्रिकॉशन घेवपा जाय, कमीत कमी क्रावड आनी जाता तितले लोकां कडेन होम डिलिव्हरी करपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न करपा जाय. हांवें म्हाज्या सगळ्या सरपंचाक फोनाचेर सांगिल्लें आसा कितें तुमी चडांत चड तुमची लोकल जी किराणे शॉपां आसा तांकां तुमी मेळा, तांकां सांगात तुमी सेटर ओपन करनाका, तुमचो जो मटेरियल आसा तुमी लोकांच्या घरा कडेन पावा. आनी हेका प्रत्येक सरपंच पंचांनी सपोर्ट करात, ते बी रेडी आसा. त्या प्रमाणे जे लोकल आमचे कडेन शॉपां आसा किराणे दुकान तेंचे जे जे सामान आसा दैनंदीन जिवनाक जाय, जे ग्रोसरी आयटम जावं कांदो बटाट मिरची म्हणजे हो लागता, पाव तुगेलें तेल आनी दूद, हे जे आमचे जे सरपंच आसा जे व्हॉलंटियर आसा जे रजिस्टर जाल्या तांकां सांगलां आमी तुमी घरा म्हणजे त्या प्रमाणे आमी कालच्यान हें काम चालू आसा आनी फालच्यान मोठ्या प्रमाणाक लोकां कडेन धान्य पावपाचें आमी काम करतले. सरकारान आयज सोसायटीक जवळ जवळ म्हाज्या मतदारसंघात तरी गोंयाक सगळ्याक कोटा पावलो आसा गव्हर्मेंट सोसायटी ज्यो आसा. आनी फाल्यांच्यान सोसायटींतल्यान जे तांदूळ गंव साकर जे सोसायटीचें कडधान्य आसा तें आमचे सगळ्या म्हणजे तांकां सोसायटी सांगलां लोकांच्या घरा कडेन म्हणजे थंय सोसायटी सेटर उक्ते करून क्रावड करनाका, जाता तितले लोकांच्या घरा कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हे सोसायटीचे जाण तशें आमी अरेंजमेंट केल्लो आसा. आनी वेजिटेबल हे गरजेचें आनी सोमारच्यान सांगलां वर्टिकल्चरच्यो सगळीं शॉपां सोमारच्यान उक्ती जातली. आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आहा, तुमी जें तुमकां आतां वेजिटेबल सप्लाय जातले तुमी जाता तितले लोकांच्या घरा कडेन वचून दिवचें हो प्रयत्न करचो. चडांत चड क्रावडाक तुमी एवॉयड करचें आनी हे जे आमचेर महामारी म्हणजे हे संकट आयिल्लें आसा हेजेर आमी म्हणजे हेजेर जैत जावपाकूच जाय आनी हें जातलें. म्हणजे म्हाकाय आयज लोकां कडेन म्हणजे तुमी माध्यम न्यूज माध्यम मिडिया माध्यम म्हाजे कडेन आयले हांगसर 2 शब्द तुमचे कडेन उलोवपाक मेळ्ळे. हांव घरा कडेन रावनूच सगळ्याक म्हणजे चडश्यो मिटिंग एवॉयड करता. आमी घरा कडेन रावन मोबायल सेलाचेर आमी एकमेकाक कॉन्टॅक्ट करता. आमचे व्हॉलंटियर जे रजिस्टर जाल्यार खरें बरें काम करता आनी आमी सदांच म्हणजे म्हाका दुसऱ्या मतदारसंघाक वचोंक मेळना, म्हाज्याच मतदारसंघाक हांव पळयतां. उदकाच्या विशयाचेर आमी आमचे वॉटर सप्लाय PWDचें सद्या उगडें आहा आनी प्रत्येक वर्कर काम करता आनी इंजिनियराचे फोन 24 वरां चालू आसता. आनी उदकाचो विशय जो आसा म्हणजे कोणाकूच उदक ह्या मुमेंटाक उदक म्हणटा कमी पडपा जायना. हो आमचो PWDचो आमी सगळ्याक PWDच्या इंजिनियराक वर्कर्साक डायरेक्शन दिल्लें आहा. हय, हांव सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA आनी गोवा PWDचो मिनिस्टर सगळे दीपक प्रभू पावसकर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच मिडिया माध्यमांतल्यान आमी हे जे मेसेज तुमचे कडेन पावयता म्हणजे आमी हे जे आमचेर संकट आयलें आसा हो जो विशाणू हो जो कोरोना व्हायरस जो स्प्रेड जावपा जायना म्हणून चडांत चड आपली काळजी घेवप, प्रत्येकानी आपली काळजी स्वता घेवप आनी दुसऱ्याक मदत करप ही तुमचे कडेन मेसेज पावयता.